म्हापसा व्यापारी संघटना आम्ही आणि अखिल गोवा व्यापारी महासंघाच्या वतीन चीफ ऑफिसर बाब शेटकर हांकां आमी वचून मेळ्ळे. त्यांच्या फुड्यान आमी आमच्यो समस्या मांडल्यो आणि त्यांच्या फुड्यानूच आमचे जे अर्बन डेव्हलपमेंटचे सेक्रेटरी आसात बाब यतीन मारालकर यांच्या कडेन फोनाचेर उलोवणें जालें आणि तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रमाणे आयज आमकां सिवन आश्वासन दिल्लें आसा. आश्वासन विथ सगळ्यांचे विथ प्रेजेन्स मिडियाच्या फुड्यान तेणें म्हटलां की तुमचे सगळ्यांचे भाडें फारीक करपाची गरज ना टील गव्हर्मेंट डिसिजन जाय सर. त्याच बरोबर तेणें म्हटलां की भाडें जरी फारीक करूंक ना जाय जाल्यार तुमचें ट्रेड लायसन रिन्यू जातलें आणि जो कितें हावस टॅक्स पयलीं आकारतलो तो आतां हावस टॅक्स तुमकां आकारलो वयचो ना अशा प्रकारचे ताणें स्पश्ट सांगलेलें आसा. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी वाडीव भाडें सध्या भरपाची गरज ना जो पर्यंत गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जाय सर. तुम्ही सगळ्यांनी आपापली ट्रेड लायसनां रिन्यू करून घेवची. भाडें भरपाची गरज ना कारण तुमकां भाडें भरूंक गेल्यार तुमकां नवें भाडें लागतलें एट द रेट ऑफ 295 प्रमाणे. त्यामुळे तुम्ही भाडें भरच्या भानगडीत पडूं नाका. तेणें स्पश्ट म्हटलेलें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जावपाचें आसा बेगींतल्या बेगीन. त्यामुळे टील दॅट डिसिजन तुम्ही भाडें भरपाची गरज ना अशें स्पश्ट सांगलेलें आसा. आमी सगळो आतां निर्णय घेवया. जर गरज पडली जाल्यार आमकां परत एकदां जर गरज पडली जाल्यार आमकां परत एकत्र येवचें पडटलें. हें सगळें लक्षांत दवरचें. पण म्हाका दिसता हितून आमचो प्रश्न सुट्टो कारण आमकां सरकारान पयलीं सांगलेलें आसा की तुमचो विशय सोडयता म्हणून आमचो. त्यामुळे तो स्टेप चालू आसा ती आनी हांगासर आतां सिवून सांगला की आपूण सरकाराचें डिसिजन जाता त्या प्रमाणे आपूण वागतलो. आतां तुमकां कोणाकूच त्रास करचो ना किंवा एरियर्सा खातीर तुमकां नोटिसीस धाडचो ना अशें प्रकारे आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. त्याच प्रमाणे जे हांगासर फाटीं तुमकां रिफंड मेळटले कोणाचेर अन्याय जावचो ना. जर गव्हर्मेंट डिसिजन जालें की कमी घेवचें म्हणून जे कोणी भरला तांकां ते रिफंड मेळटलो तांकां बेनिफीट मेळटलो. त्याच बरोबर फाटीं युडी सेक्रेटरी आयल्लो DMA आयल्लो आनी हांगासर मार्केटान येवन तेंच्यांनी सर्वे केल्लो आनी आमच्या हांगासर म्युन्सिपालिटीन सर्वे केल्लो ताणें रिपोर्ट दिल्लो आसा म्हाका. तो रिपोर्ट आमच्या फेवरान आसलो अशें UD सेक्रेटरीन सांगलेलें आसा. त्यामुळे त्या रिपोर्टाचेर डिसिजन जातले आणि गव्हर्मेंट बेगीन बेगीन डिसिजन घेवन आमचे जे कितें निर्णय आसा ते आमच्या मागणे पूर्ण करतले अशें सांगता. त्यामुळे आमी ते सद्या तरी तेचेर आमी भरसो दवरया आनी आज आमी हांगांतल्यान बरो दिसपाक जाय. तेणें आमी टायम तसो म्हटला तेणें खरें त्या 2-3 दिसां भितर आमकां प्रयत्न करचो पडटलो मिटींग घेवपा खातीर. कारण तसो टायम रोवपा आमकां टायम आनी ना कारण परत मागीर लागतलो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लागतलो आनी कोर्ट ऑफ कंडक्ट लागल्या उपरांत आमचे मागीर ते शितपेटीन उरूंक शकता डिसिजन. त्यामुळे आमकां बेगीन आमकां हालचाली करच्यो पडटल्यो. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी त्या हेतून रावंक जाय अलर्ट रावपाक जाय आनी आमी तर रावतले ते अलर्ट. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी अलर्ट रावन हे डिसिजन घेवपा खातीर आमकां सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. आदले रेट जे आसा ते गृहीत धरून तेंचे रिन्यूवल करचें. पूण गेल्या 6 म्हयन्यांत तांचो एक मातसो डिमांड जे आसले तातूंत एक डिमांड आसलो की जे एरियेज आहा लिजाच्या बाबतींत ते घेवचे न्ही आनी जो रेट जो कंटिन्यू जो कितें आसलो रिन्यूवलाक वा ते कितें पेमेंट करताली म्युन्सिपालिटी तोच रेट गृहीत धरून तेंचे रिन्यूवल करचें. पूण म्युन्सिपालिटीच्या बाबतींत कितें जालां ऑडिट जाल्लें आनी ऑडिटान हो विशय हाडलेलो नजरेक की लिजाचे जे रिन्यूवल जे जाता पळय ते एक्चुअल रेटान जायना. जो सरकारान रेट जो सांगिल्लो त्या रेटा प्रमाणे जायना आनी त्या लागून थकबाकी जाली आनी त्या लागून आमी जेन्ना फायली ह्यो ड्यूज आहा रिन्यूवलाच्यो त्यो स्क्रुटिनी केल्यो तेन्ना आमचेय नजरेक आयलें की गेल्लीं 20 वर्सां अश्यो फायली अश्यो आहा की त्यो रिन्यूवलूच जावंक ना आनी एक्चुअल रेंट जें कितें कॅल्क्युलेशन आहा पळय तें कॅल्क्युलेट जावंक ते आमी कॅल्क्युलेट करपाचो प्रयत्न केल्लो आनी वेपारी जी संघटना तांकां कळप केलें. तांचें ऑब्जेक्शन आहा की जे रेंट तुमी आदी दाखोवनात ते आतां कशें घेवंक शकतात. पूण हो विशय तांचो एक विशय एक 4-5 मुद्द्यान गेलो आनी तेजेर सरकारान आमचे कडेन रिपोर्ट मागलो. जो रिपोर्ट कितें आसली बेजीक कितें इनपुट्स आसले ते आमी आमच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसा आनी थ्रू आमचे सिनियर CMकूय अप्रेज करपाक तांच्यांनी आपलो एक रिपोर्ट घातलो आनी तो रिपोर्ट डिसिजन आहा. त्या रिपोर्टाचेर कितें जे डिसिजन जे येतले पळय त्या प्रमाणे हांगा इम्प्लिमेंटेशन जातलें आनी वेवस्थीत जे स्क्रुटिनी मागीर रिन्यूवलाचो जो कितें भाग जो आहा पळय तो फुडें घेवप जाता.